ऑरेंज सो हांगासर हे सगळे हाडून दवरलेले आसा आंब्या ताळ्यो फुलां आनी हे कितें फुलां आनी तितून भितर आमचे छोटूक घातलेले आसा छोटू ताता करता आनी आतां बसला हांगा म्हाजें तोंड हांव दाखयना बिकॉज हांव अजून न्हांवना बीन मम्माक पळया मम्मा सकाळी सकाळी उठून कामाक लागला हांव मातशें आयज लेट जालो हांवें डेली पुसपाक जाय आतां बिकॉज हय आयज गुरुवार परत मम्मा आयज दुसरो गुरुवार म्हयन्याचो तर आतां डेली पुसपाक जाय मम्माक हांवें आजून ब्रेकफास्ट बी कांय करूं ना सो पयलीं हांव ब्रेकफास्ट करतां मागीर आमी हांगासर म्हाजे चश्माचे लेन्सीस चेंज करपाक येयल्ले बिकॉज लास्ट टायम इफ हांवें तुमकां सांगलेलें याद आसा काय खबर ना बट म्हाजो नंबर वाडलेलो आसा सो आतां आमी हांगासर खावपाक येयल्लीं आसा एरोप्लेन सो आमी आतां खावपाक गेल्ली आसा डॅडी गेलो म्हाका सोडून भितर ताट वयता बी केला आसतली सो आमकां भितर बसपाक जागो ना सगळें फूल आसा आतां जेवपाचो टायम न्हू दनपारां सो सगळें फूल आसा आनी इफ आमी रावता जाल्यार आमकां मातसो चड टायम लागतलो सो आमी आडसरां घेवन घरा वचपाचें चिंतलां पळय सगळीं जाणां म्हाजीच गाडी घेवन भोंवतात फकाणां करता तो घेवन येयला आतां म्हाजी गाडी हालत पळय कितें केलां तें कन्स्ट्रक्शन हय सो आमी आडसर पिवपाक येयली हांगासर बरें शिंटी हा घरा कडेन शिंताक बीन पतला वाला मारू पिव कित्याक बोवाळ तुजो पिव आतां पिव येयला आनी ताजो बोवाळ आतां वो थंय भितर बसोन आरती आयकतालो दुस्तू ताका पयल्यार म्हाका पयल्यार धांवन भायर येयला न्हय रे तिती बी लावन सामको बाबू ना सो हांव आतां घरा कडेन पावला आनी टायम जाल्ली आसा 3 अशें काम आशिल्लें आयज कितें आं कितें जालें गर्मी बी सॉलीड जाली आयज सामकें हा 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 भायर दिसांनी खूब गर्मी हरशी म्हणून कितें रे मातशें काम आशिल्लें सो मार्केटान गेल्ली आमी कितें येता आसतना बिकॉज आयज मोमाचो उपास तर आमी आडसर बी घेवन येयल्ली आसा आनी हांव आनी डॅडी पिली बाते वयता खंय आत्याक राव म्हटलेलें हांवें रावना खंय वयता खंय बाबाय म्हण बाय हो भाऊजी व्हरपा येयल्लो ते आतां वयता आयज आमचे काना पळयात कृष्णा बरें सजयला मम्मान सो हांगासर हेंकां वाडला आनी हेका भितर घालून वाडला म्हटल्यार सेपरेट वाडला बिकॉज नाजाल्यार पिव ताका जेवपाक दिना म्हणून पिव सगळ्याकूच जेवपाक दिना आपूण पयलीं जेयता काय दुसऱ्या जेवपाक दिना सो हांगासर मम्मा आतां वाडी दाखोवपाची तयारी करता हांव मातशें म्हाजें दुसरें काम करी सो मम्मान हांव बेगीन आपयलें यो म्हणपा लागलें आपूण मातशें वाडी दाखयता खंय ती सद्या वास्को वचोन येयला आनी तिणें म्हाका कुर्ता हाडला म्हाका खबर ना ती गेल म्हणून ही पळय तो तिका हांवें कॉल करून सांगलें आनी तिणें आनी डॅडीन म्हाका कुर्ता आनी 3 पॅन्ट हाडला टोटल आनी फाटल्यान पळयात आई आपली चपाती लाट्टा पळोवंक शकता तुमी पळयता आनी कोणाक जाय ती येवची खावपाक सो मम्मा हांगासर वाडी दाखयता
सो हांगासर रोस तो हात घातलो मदीं रोस केला कण्ण केला चल बरें केलें कितें तरी बरें केलें नाजाल्यार मुगगाटी आसता मुगगाटी न्हू मणगणें आसता आनी शीत आसा आनी कितें गो पुरो आनी एक केळें पापड बी दवरनात ना पापड दवरना ओके सो हांगासर वाडीची तयारी दनपारां हांवें वाडी बी काय दाखयता आसतना सॉरी शूट दनपार दाखयना दनपार दाखयना सॉरी म्हाका खबर उपास आसता ओके रातचेच आसता. खबर नाशिल्लें बिकॉज हांव घरा कडेन नासलें हांव डॅडी वांगडा गेल्लें मातशें भायर सो म्हाका खबर ना सो आतां वयतलें कण्ण मम्मा 3 आयटम जाता मग साखर घालया जायना गो ती वचोन येयला मार्केटान आनी तिका पुरो आला खंय सामकें पुरो जाला एक केळें हाडा सो बिकॉज 3 आयटम जाता म्हणून इल्लीशी साखर घालता आनी केळें दवरतली केळें हाड खंय म्हाका वयता हांव केळें हाडपाक आनी हांगासर जेयतात पोचून म्हाजी बात केलें ए पप्पू म्हाजें पप्पू कितें म्हणटा पप्पू म्हाजो धांवन येयलो सो हांव 2 केळीं घेवन येयलें मम्मा थंय चड पिकलेली केळी आशिल्ली आनी मातशी तन्न्यो अश्यो आसा त्यो हाडली हांवें कित्याक ती पिकी चडूच पिकलेली तेमी ते सो हांगा अळके मेस जाल्ले आसा बिकॉज रांदला बीन मम्मान म्हजो साडी न्हेसलेली मम्मान चेंज केलें वास्को वयता आसतना चेंज केल्लें गो पळय आपूण जेवन येयले ए थंय वचना बरो थंय वचना राव अशें राव थंय वचना आतां वचना खंय आतां एक्चुली कितें जालें हांव ओदोळ टेलरा कडेन बी वचोन येयल्लें आसा बट तें हांवें कांय शूट करूना प्लस हांव प्रिंट आवट काडपाक हांव कितले फावटीत हांव गेलें तें कांय शूट करूंक ना हांवें बिकॉज हांव सामकें म्हाजी तकली सामकी इरार जाल्ली कितले फावटी म्हाका काडचें पडटलें आनी प्लस म्हाका टेलरा कडेन वचचें पडलें कित्याक जो म्हाका कुर्ता हाडलेलो ड्रेस तो कुर्ता टॉप तो म्हाका मातसो लूज जातालो सो तो मातसो फिटींग करपाक दिल्लो हांवें आनी तेन्नाच घेवन येयलें हांव सो थंय बी वचोन शूट करूंक ना हांवें म्हाका अशें आशिल्लें की बेगीन जावपाचें बेगीन हांव येवपाचें म्हणून आनी हांगासर पळय ओलेन आतां भितर आशिल्लो जाल्यार ओलेन आतां येवन तेगे जालें जेवण बी आतां तें बसून हांगा भायर पळयतलें ना रे आवयस म्हाजो ओलेन इल्लो अशें म्हाजें नानू स्टार्टींग जेन्ना हांव व्लॉग करतालें तेन्ना ओलेन म्हाजो ओलेन कित्याक येता तेन्ना ओलेन म्हाजो खूब एंटरटेनमेंट आशिल्लो म्हाजो चॅनलाचो एवरी ब्लॉगाचेर एवरी विडियोचेर ओलेंज मेन आसतालो सामको आनी आतां तो फक्त मम्माली शेपडी तो घरा कडेन आसता बट तो मम्माली शेपडी आतां जेयला म्हणून मातसो भायर वयतलो तो आनी मागीर घरा येतलो आनी मागीर परत मम्माली शेपडी आनी आमगेली सुनबाय येयल्ली आसा सुनबाय घरा कडेन येयली की सुनबाय मार पडटलो मागीर मम्मा तापयतलो ताका सुनबायक आतां पिवन ताका धरलें पळय हे पळय सुनबाय येयली आमची बट सुनबायक आमच्या घरान एंट्री ना आनी हे पिव आपूण जेयलो आनी आतां ताका घास मारता तो पिव म्हणून बरो मलकिऱ्यात जाल्लो आसा मस्ती पिव ना रे पिव बरो मस्ती जाल मरे तूं पिव हो पिव दिसतोच ना हो पयलीं इल्लोसो आशिल्लो तेन्ना बरें करतालें हांव हेका आतां खूब मस्ती जाला खंय उबो रावले कडेन पुष्पाण बी करता तो आतां हांव मारतलें ताका वाज हाडले जाल्यार हरशीं म्हणून भुकलोच न्हू तो कितेंय म्हणपाचें भुकलोच तो कितलोय बरो आसूं भुकल्याची कामात ती दुसऱ्यांक वाज हाडपाचें न्हू रे कुट 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 मारतालो मागीर मारपाक येता आनी आमची सुनबाय आवाज लिटरली कशेंचशें आसा म्हाजें तोंड बी पळयात सामकें बिकॉज आवाज खूब म्हटल्यार खूब कितें करी म्हणून म्हाकाच खबर ना बट खूब अशें आहा न्हिदोन उठलेलें भशेन झेमरे कशें सो
मम्मा आनी हांव आतां वयतात गायेक पान दाखोवपाक. ती वयताली मागीर ती म्हणपाली यो म्हणपाक लागले आनी मागीर ती आहा आतां. सो ती फुडें फुडें वयता आनी हांव फाटल्यान यो मरे खंयचो जिमी पळय जिमी आमच्या वांगडा येता कितें हय. सो ती हांगासर प्रदक्षिण बी काडटा बट आमी पिनर व्हरपाकूच विसरलेली थंय आनी मागीर मम्मान वाडलें. मागीर आनी 2 जाणांनी बायलांनी हाडून तिका वाडलें गायेक पान बीन आनी मागीर दुसरी कोण सायडीची नेबर हें घेवन येयली पिनर घेवन येयली. सो कुंकूम बीन मागीर मम्मानूय बी लायलें तें घेवन आपणें. सो पयलीं तिका पळोवन आमकां अशें दिसलें ती पाडूक म्हणून आमी कन्फ्यूज आशिल्लीं. मागीर पयल्यार कळ्ळें ती गाय म्हणून. सो मागीर ह्या सगळें पुजा बी जाली पान बी दिलें गायेक आनी हांगासर एक पेटो आसा जो तिका सतयता. सतत म्हळ्यार तिगे फ्रेंड दिसलो कशी आनी येयली कशी तिकली बी लावन सामकी तिकली बी लावन एंट्री मारली आमी सामकी. आनी आतां हांव मातशें म्हाजें परत जें काम थोडें उरलेलें आसा तें मातशें कंप्लीट करता. डॅडी आनी एक उलो मारता. सो म्हाजें जेवण बी जालें. म्हाजी तिकली पळयात पिनर होदोळ कशी लायली आनी आतां पळय कशी जाल्या ती. हांव कित्याक सामकें भयानक कशें दिसता म्हाका आय डोंट नो. तिकली पळय खंय लायली ती कशी जाल्या होदोळ अशी जाल्ली ती हांवें पुसला मागीर. आनी ही 2 जाणां हांगासर मस्ती करता आनी प्लस म्हाजी गाडी आतां भायर दवरलेली आसा ती आतां हाडपाक वचपाक जाय. डॅडी तो योन करता डॅडी राव रे मातशें हें आनी हे 2 जाणां मस्ती करी भायर वयतात चिखला पांयांनी येता ते वलेंच बीन. पिव चडसो मस्ती करता आतां एकामेकाक मारी ना रे परा मारी एकामेकाक मारी अख्खे वले वले जाल्यार एकमेकाक मारून. सो पयलीं हांव वयता म्हाजी गाडी भितर हाडपाक. मम्माक पळया सामकी जाला जाम भायर कित्याक भितर दवरपा जाय. मम्मा हांव कशें दिसता म्हाका पळय. सो गाडी भितर हाडपाक वयता. इवन आमगे सुनबाय आनी पळय पिव जेवण ए बाय 2 जाणां कितें रे पिव काय आतां घरान घेयना आमी. पिव मागीर आमचो बुशपाण घरा पिव पळय वचोन रातचो आतां जेवपा येता तो मागीर रातचो मागीर वयता झगडोपा वयता ना रे. माझी गाडी पहिले सारखी लाय. कोण विमल आणि खाऊन उडयला माझ्या गाडयेक. लायला पळय थंय कितलो स्पेस सोडला हांवें. डॅडीक सारकें लावपाक सांगता. डॅडी मातशी ती गाडी सारकी लाय रे. कशी लायला पळय हांवें इतलो जागो सोडून त्या वाटेक. आय नो हांव खूब डेंजर दिसता आसतलें बट हो व्हिडिओ हांव हांगाच एंड करता एंड हांव परत मेळटा तुमच्या वांगडा म्हाज्या नेक्स्ट व्हिडिओ भितर. तेन्ना म्हणसर बाय गायज टेक केअर बाय बाय.